सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500। नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज संवसारीक सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग दिसा निमतान नवी दिल्लींत आयोजीत कार्यावळींत एमएसएमईन देशाच्या उदरगतींत केल्ल्या योगदानाचे आपल्या उलोवपांत खासा उल्लेख केलो. ह्या वेळार एमएसएमई फकत देशाच्या जीडीपीतच न्हय जाल्यार तळागाळांतल्या नवनिर्माणाक चालना दिता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी नमूद केलें. शेतकामां उपरांत एमएसएमई क्षेत्र देशांत दुसरो सगळ्यांत व्हडलो रोजगार निर्माण करपी क्षेत्र आसा अशी खोस राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उक्तायली. पूरे देश में एमएसएमई का फैलाव और करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए इस क्षेत्र से जुड़ाव इसे सस्टेनेबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण बनाता है. इस क्षेत्र का विकास महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है. ये प्रसन्नता की बात है कि एमएसएमई सेक्टर में हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. हम सब जानते हैं देश में महिलाएं 50% है. जब महिलाओं का रोजगार बढ़ेगा तो देश का जो हम लोगों का सपना 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का मुझे लगता है वो तब संभव हो सकेगा. आणीबाणीक 50 वर्सां पुराय जाल्ल्यान आयज मॉक पार्लमेंटाचें आयोजन केलां. विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी ह्या निमतान संबोधीत केलें. आणीबाणीच्या वेळार भिरांतीचें वातावरण सगळे कडेन आशिल्लें. पुराय समाजाचें मनोबल लेगीत तोडपाचो यत्न आशिल्लो. आणीबाणीचो सगळ्यांच्याच जिविताचेर परिणाम जाल्लो. गुजरातांत लेगीत सरकार पडलें. बिहार आनी गुजरातांत आंदोलन सुरू जालें. इंदिरा गांधींच्या विरोधांत इलाहाबाद हायकोर्टान लेगीत निर्णय दिलो अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी सांगलें. कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके घूमते हैं, अंदर कुछ भावनाएं और कुछ अलग है. ये आप समझ लीजिए. लोगों का रिकॉर्ड देखिए. पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय था, कि हम सॉरी हैं कि हम लोगों ने कितने देश का जीवन, कितने लोगों का जीवन बिगाड़ा. कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, they have never expressed regret for emergency. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज संवसारीक एमएसएमई दिसा निमतान पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रिगॅन्झा सभागृहात आयोजीत कार्यावळींत उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांचे वांगडा वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळीचो विशय टिकाव आनी डिजिटल फुडार घडोवपाक एमएसएमईक सशक्त करप असो आशिल्लो. ह्या वेळार उलयतना संवसारांत 90% वेवसाय एमएसएमई क्षेत्रांतल्यान जाता, तशेंच 72% रोजगार आनी 50% जीडीपी एमएसएमईच्या माध्यमांतल्यान मेळयतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. आज वर्ल्ड एमएसएमई डे आणि ग्लोबल सिनारियो तुमच्या मुखार दवरता आसतना 90% ऑफ द बिझनेस हो एमएसएमई सेक्टरात करता. हांव ग्लोबली सांगता. 60 to 70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड थ्रू द एमएसएमई सेक्टर आणि 50% ऑफ द जीडीपी इज जनरेट थ्रू एमएसएमई सेक्टर. म्हणजे तुम्ही ग्लोबली एमएसएमई सेक्टराक केदें व्हडलें म्हत्व आसा तें लक्षांत घेयात. इट इज नॉट ओन्ली इन आवर कंट्री बट ग्लोबली जर हो सिनारियो पळयत जाल्यार एमएसएमई सेक्टर इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आनी ताकाच लागून आमी वर्ल्ड एमएसएमई डे मनयता. आमचें इंटेंशन कितें आसा तर फुडें यंग एंटरप्रिनर्स तयार जावपाक जाय. न्यू एमएसएमईज, मायक्रो स्मॉल एंटरप्रायझर्स हे तयार जावपाची गरज आसा म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक आपयल्या. ह्या कार्यक्रमाची मेसेज ही सगळ्या पर्यंत वचूंक जाय म्हणून वुमन्स हांगासर आपयल्या, ज्यो आपले सेल्फ हेल्प ग्रुप
MSMEत कन्वर्ट करपाची आसात. ह्या सगळ्यांच्या पर्यंत ही मेसेज वचूंक जाय. म्हणजे एके वाटेंतल्यान आमकां हाव टू स्टार्ट ADII आनी रॅम्प ह्या सारकिल्ल्यो 2 स्किमी ज्यो आमी सुरवात केल्या. दीस इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यू पीपल. म्हणजे आपूण जर एंटरप्रिनर जातलो आसत जाल्यार ताची सुरवात ही आपल्या कॉलेज जिवनांतल्यान जावपाक जाय, फर्स्ट इयरांतल्यान जावपाक जाय, जाल्यारूच आपूण सक्सेसफूल जावपाक शकता. उदक हे निसर्गाची देणगी असून तें जपून दवरप ही सगळ्यांची सामाजीक जबाबदारी आसा आनी झाडां लायनासतना उदक संवर्धनाची कल्पना अपुरी आसता अशें राज्याचे उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आपल्या मार्गदर्शनाच्या उलोवपांत सांगलें. पेडणेच्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत नवचेतना युवक संघ हांणी आयोजीत केल्ल्या उदक संवर्धन ज्ञाना कडल्यान कृती कडेन ह्या व्याख्यानांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर तशेंच शाळेचे हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. उदक हेंच आयुश्य जावन आसा आनी तें नासल्यार ह्या संवसारांत कांयच उरचें ना अशें ह्या वेळार मंत्री शिरोडकर हांणी सांगलें. कंजर्वेशन ऑफ वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. उदक सांबाळप खूप महत्वाचें. आमच्याकडे भरपूर पावस पडटा. आतापर्यंत म्हाका दिसता डबल टेबल पावसा पयलीं उदक दर्याक मेळ्ळो सगळो. आनी तुमी सुदैवी म्हणजे पेडणेचे लोक सुदैवी कशे तुमकां लागीं हांगसर न्हंय आसा. न्हय सापडा न्हंय मुखार गेले येवच्या आनी एक न्हंय आसा. तेरेखोल न्हंय आसा. ते 2 न्हंय आसा तुमकां आनी थंय दोनूय न्हंय जी आसा पळय न्ही हे न्हंयच्यान भरपूर उदक येवंक शकता. ऑफकोर्स आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा आनीक आमदार बाब सांगला तशें साल म्हणजे बिचोली गांवांत जो प्रोजेक्ट जाता तातूंतल्यान भरपूर उदक तुमचे म्हणजे ते वैलपार म्हणटा ते नवीन पंप बसयल्यात आनी तातूंतल्यान उदक पिवपाचें आणि शेती खातीर उदक भरपूर मेळटलें. कॅनलांतल्यान उदक भरपूर मेळटलें. कंजर्वेशन ऑफ वॉटर कशे पद्दतीन हांव गाडी करता उदकाचो नळ चालू आसता. मोटरसायकल धुवपाक जाय, गाडी धुवपाक जाय, चालू केलो टॅप आनी पायप आसता दवरले थंय. बरी गाडयेक कपडो लावपाक देर आर सो मेनी वेज. यू थिंक एंड यू विल गेट जस्ट रेमेडी फॉर वॉटर कंजर्वेशन. साळावले धरणा सरभोंवतणच्या गांवांनी बरो पावस पडिल्ल्यान साळावले धरण पुराय क्षमतेन भरून व्हांवता. राज्यांत अंदू 6 ते 7 इंच मॉन्सून दाखल जाल्ल्यान मे म्हयन्यांत भरपूर पावस पडला. ताका लागून साळावले धरणा सयत गावणे धरण तशेंच चापोली आनी पंचवाडी धरणां लेगीत बऱ्या प्रमाणांत भरल्यात. उदकाच्या वापराचो प्रश्न हाका लागून ह्या वर्सा बऱ्यापैकी सुटावो जावपाची अपेक्षा आसा. उदका स्रोत खात्या कडल्यान बरीचशी कामां जाल्यात हाचेर दूरदर्शनान मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची प्रतिक्रिया घेतली. उदकाचो सांठो जो आसा पळय निसर्ग देवची संपन्नता जी आसा पळय आनी गोंयचेर जो वरदहस्त आसा ते पळयतरी मन सामकें धादूस जाता. ह्या उदकाची पुरवणी जी आसा पळय ती आमी एंटायर नॉर्थ गोवा करता. पिवपा खातीर बी सावथ गोवा पिवपा खातीर बीन आनीक इरिगेशना खातीर बी एक समृद्धीचें धोतक अशें म्हणटा वावूज गेलो. साळावली धरण एक समृद्धीचें धोतक जावन आसा, चित्र जावन आसा, रूप जावन आसा जे धरणाच्या उदका वेल्यान सांगे धरून ते वास्को पर्यंत लोकांक उपजिविकेचें साधनय आसा, समृद्धीचें साधन आसा, शेती वेवसायाचें साधन आसा, बागायतीचें साधन आसा आनीक थोडक्यात अशें म्हणून की हर हुनरी अशें हें रूप जें आसा पळय निसर्गाचें रूप जें आसा पळय जें उदकाच्या रुपान आमकां मेळटा त्याचो वापर ताचो फायदो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय कचरो वेवस्थापन महामंडळाचे मुखेल अधिकारी आनी भागधारकां सयत गोंयचे कोयर वेवस्थापन उपक्रमा विशीं नियाळ घेवपा हेतान महत्वाची बसका आपयली. ह्या वेळार संबंदीत खात्याक बायोमेडिकल आनी वोलो कचरो वेवस्था बेगोबेग लागू करून राज्यांत कचरो वेवस्थापनाचें धोरण लागू करपाचेर भासाभास जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकारांक सांगलें. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाची मिटींग काल पुराय सगळे म्हणजे स्टेक होल्डर्स जे आहा पळय न्ही रे म्युन्सिपाल्टीज आसतले, पंचायत आसतले, इंडस्ट्रीज आसतले किंवा बाकीचे सगळे ह्या सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक आपयले. वी आर टेकिंग द पॉलिसी डिसिजन. गोंयांतलो पुराय वेस्ट म्हणजे इवन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट सुद्धा ट्रॅक जातलो. हॅजार्डस वेस्ट तुमच्याकडे फेसिलिटी आसतना 350 पैकी 50 जाण फक्त ते हॅजार्डस वेस्टाक ते उडयताले. बाकीचे बेश्टे आमी भायल्या कंपनीक दिता आनी कितें तें चलचें ना. अंडर पॉलिसी डिसिजन ती फेसिलिटी आमी ज्या जाग्यार अवेलेबल आसा त्या जाग्यार त्यांनी तो वेस्ट थंयसरूच हाडून उडोवचो पडटलो. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की केमिकल वेस्ट आसा तरी थंय उडोवचो पडटलो. आनी कॉमन्युनिटी फॉर द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल 99% ऑफ द वेस्ट इज कलेक्टेड बाय द बायोमेडिकल वेस्ट. हार्डली
ना आमी उरलेलो आतां हॅजार्डस वेस्ट आसतलो, कॅमिकल वेस्ट आसतलो, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आसतलो, हाजेरूय लक्ष दितले जेणे करून गोंय आमकां क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक जाय. त्या खातीर आमी फॅसिलिटीज एवेलेबल केल्या, लोकांनी ताजो उपयोग करपाक जाय आनी जे उपयोग करिना तांकां खंयसरूच सोडचें ना. ताका जी फायन आसतली आमी टायटन करपाचें जें आसतलें तें सगळें सुरवात केलां. ताजी पॉलिसी डिसिजन घेवपाक मिटींग आसतली, ताजी पुराय पॉलिसी फ्रेम करून लोकांच्या मदीं वयतली. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.